Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन पळयताशिल्ल्या सकड आमगेल आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. आज आम्ही गोकर्ण रोडाचे श्री मदनगिरी महालसा गणपती देवस्थान तुमगेल खातीर घेवन आयलीं. कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांकय स्वागत. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची हो उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमारा तुझ गौरी कुमारा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभा तो भरा शोभा तो भरा ऋणझुणती नूपुरे चरणी घाघरिया जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना फणीवर बंधना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दासरामाचा वाट पाहे सदना पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती कालिंदोटांगण वनेन चरणी डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे ओवाळीन म्हणेन मा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या देवनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हांव सुनील पै म्हणून हे म्हालसा सिद्धिविनायक देवस्थानाचे धर्मदर्शी. हे मादनगिरी म्हणून गांवांत केंद्रीकृत आसा. हे गोकर्ण सावन 9 किलोमीटर म्हापशेस. हे देवस्थाना लागूनची गोकर्ण रेल्वे स्टेशन बी आसा. आमगेलें देवस्थान 92 इसवींतून प्रथमा प्रतिश्ठ जालें. परंतु हांगा मुख्य देव गणपती म्हालसा आमगेल कुलदेव म्हालसा आशिल्ल्या निमित्तान आमी हाका म्हालसा सिद्धिविनायक देवस्थान म्हणूची आपयताची आनी तशीची फेमस आसा. आमगेलें गणपती देवस्थान 150 वर्स जावन हांगा आसा.
150 वर्ष मागशी हो गणपती आमच्या वडिलांक उदकांत व्हाळांत व्होळून वतना मेळ्ळो. तांणी तो काणयेन पूज करते येवन कडे रे म्हगेले आज्जो नरसिंह पै हाणें ताका एक सान चंद देवस्थान बांदिलें. त्या देवस्थानांत दवरगेन आमी ताका दिवसा एक पंता पूज करता आशिल्ले. कडे रे 1987 हांगा दर्शन चालू जालें. दर्शन चालू जालें पळय लोकल आवक चड जालें. तशें आमी सान प्रमाणार एक देवस्थान बांदच्या लागून आज ही आम्ही ते देवस्थाना लागून पूर्ण प्रमाणार 92 प्रथमता म्हालसा सिद्धिविनायकाल देवस्थान करून म्हालशेक मूर्ती स्थापन करून आज 25 वर्ष जालीं. त्यानंतर पुनर्प्रतिष्ठा 2000 वापस केलें. तेन्ना 92 सान आशिल्ली म्हालशी 2000 व्हड विग्रह करून प्रतिश्ठ करून आज 17-18 वर्ष जालीं. आतां पयरची वर्षाक हांगा जावचे कार्यक्रमाक आज बाजू लोक भरपूर येताचे. हांगा आमगेल्या देवस्थानांत सुचित्रलें सभा मंडप आनी कल्याण मंडप डायनिंग हॉल अनुकूल आसा. तशीच बरें यज्ञ करचे खातीर यज्ञ मंडप बी आसा. आनी प्रांगण अगदी सुंदर आनी स्वच्छ जावन म्हणून लोकांक आकर्शण जावं तशी विन्यास केलो आसा. पळयता लोकांक एक पंथ आयल्यार दुसरे पंथ दोळ भोंवून पळोवंक म्हूण दिसता. असल एक देवस्थान आमगेले हळ्ळींत सर्व रितीन वृद्धी जाल्लें देवाल आनी स्वाम्याले आशिर्वादान. गणराज रंगी नाचतो गणराज रंगी नाचतो नाचतो पायी घागऱ्या करती ऋणझुण पायी घागऱ्या करती ऋणझुण नाद स्वर्गी पूजतो गणराज रंगी नाचतो नाचतो. कटी पीतांबर कसोळभर जरी कटी पीतांबर कसोळभर जरी बालगजानन नर्तनास हरी तुंदिल तनु तरी चपल साजिरी तुंदिल तनु तरी चपल साजिरी लावण्य साजतो गणराज रंगी नाचतो गणराज रंगी नाचतो नाचतो. म्हगेलें नांव सुप्रिता पै. हांव हांगा वास जावन आसा. हांग कसन सांग म्हळ्यार प्रतिवर्ष बी बरे रितीन फंक्शन चलून घेवन आयल्या. ऑगस्टांत हांग श्रावण संकश्टी जाता. ताज नंतर नवरात्री टायमार कार्तिक संकश्टी जाता. हांग कार्तिक संकश्टीन प्रतिवर्ष बी 2 दर्शन चलता. शिवपुरुष आनी ग्रामपुरुष म्हणलें. ताज दर्शना नंतर रात्री टायमार शिवपुरुष दर्शनाली नारळ बेच कार्यक्रम बी उरता. ताजेरी ऑलमोस्ट एक 25,000 नारळ बेच प्रोग्राम बी उरता. ते रात्री एक 10 घंटे अशी सूर जाल्यार सकाळ परसून उरता. तांतू बली घालचे अशी पुरा प्रोग्राम बी उरता. ते सकाळी एक 7-8 घंटे विसर्जन जाता. हे कार्तिक संकश्टी म्हळ्यार प्रोग्रामार एक सुमार एक 3000 वरस लोक आनी मेळटाची अशें बरे रितीन जाता प्रोग्राम. तेज्या नंतर मुखार येवचे मार्चांत वर्धंती म्हणल्यार हांगा स्वाम्यांनी येवन बरे रितीन जाता फंक्शन. आतां 1 म्हयन्या फाटी हाजे 25 वर्साचे कार्यक्रम जाले. बरे रितीन जाले. हांगा इनॉग्रेशन बी जालें. आतां हांगा गोल्डन कलश बी बसयल्याची लोक बी बरे रितीन येवन तांगेल प्रोत्साह बी दिले. कोकण पर्तगाळी स्वामी येवन तांगेल हातारी इनॉग्रेशन केले. अशें आमी बरे रितीन प्रोग्राम बी जाता. आमी बी ताका प्रोत्साह दिताची. अशी उरिल्ले लोक बी हांगा घेवन बरे रितीन प्रोत्साह दिवका म्हणून.
हांव वसंत पै हे हांगचे मादनगिरी गांवाचे निवासी हे स्पंदन टी व्हीच्याले देवदर्शन कार्यक्रम टी व्हींत येता ते बरे रितीन येता तांणी GSBचे ओटू देवस्थाना बद्दल माहिती संग्रह करचेर आसाची आज हांगा मादनगिरीचे म्हाळसा सिद्धविनायक देवस्थान हाजेवरीची तांणी माहिती दिवचेर आसाची हांगेल प्रोग्राम पळोवत तशें उरता नंदकुमाराल देवगिरीच्या हाजे स्पॉन्सर्स आसाचे आनी हांकां आनी स्पंदना टी व्हीक आमी आभारी आसाची आमगेले देवस्थानाचे प्रचार तांणी केल्ले बद्दल आमी तांकां आभार आसाची आनी ह्या एरिया खंयचे GSB समाजा बांधव गोकर्ण येवकायला आयल्यार आमगेले देवस्थाना येवंक घेनो एक पंत भेटी दिवंक घेनो तांची मनोकामना पूर्ण करूंक घेवका म्हणून ह्या मुखार हांव विनंती करता. गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया मंगलमूर्ती श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया. इतले वेळतय तुम्ही श्री मदनगिरी महालसा गणपती देवस्थान गोकर्ण रोड पळयत आशिल्ली आतां एक सान विराम घेवया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. ವಿರಾಮನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಜಿ ತುಮಿ ಮದನಗಿರಿ ಮಹಾಲಸಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ರೋಡ್ ಪಳೈತ ಶಿಲಿಂತಿ गणनायका गणनायका शुभदायका यावे तुम्ही गिरिकंदरा सह्याद्रीच्या हृदयामध्ये लेण्याद्रीच्या या मंदिरा गणनायका. स्पंदना टी व्हीच्याले हे देवदर्शना हे कार्यक्रम अगदी चंद जावन अगदी आकर्षण जावन टी व्ही चॅनलार येवतरच स्पंदना टी व्हीचे कार्यक्रम स्पॉन्सर करता आशिल्ले नंदगोपाल शेणेले देवगिरी चापल मागीर ताणें आमगेले समाजा देवस्थानां खंय खंय आसाची खंय खंय हळींत आसाची खंय खंय भितर आसाची ते सोदून ताणें तें
रिले करते उरून न्हू मागीर आमगेले समाजाचें पूर्व काळान पुरातन आशिल्ल्या देवस्थानाक लोकांक एक आकर्शण करता म्हणून केल्ले प्रयत्नाक आमी देवगिरी च्याचे टी हांकां आनी स्पंदनाचे हांकां भारी आभार आसाची अशीची तांणी मुखार बी हळ्ळे वचून आमगेले कार्यक्रमाक हे देवस्थानाचे एक स्पंदन करून घेवन टी व्हीची चॅनलां नांव स्पंदना कशी आसा तशीची हे हळ्ळेन तशिल्लें देवस्थानाचें स्पंदन करून घेवन बरे रितीन हे कार्यक्रम जावका म्हणून घेवन हांव देवा कडेन मागून घेवन तांकां बरें जावं म्हणून हारीक करता. शिवनेरीचा शिवशंभूचा सहवास पावन लाभला उकळी तिरी तव मंदिरी हो पुण्य संचय आभला गिरिजात्मजा तव मूर्तिः सिंदूर चर्चित सुंदरा गणनायका. एक्चुअली आमकां सांगता म्हळ्यार हांगा खंय खंय देवस्थान आशिल्लें म्हूण बी चड गोत नाशिल्लें. हें स्पंदना टी व्ही तुकून आमी सकाळ अशी लायव्ह पळयत आसतना कळ्ळें खंय खंय खंयचे खंय देवस्थान आसा म्हणून. सो अशें पळयलें तुकून यंगर जनरेशनाक बी मस्त हेल्प जाता आसा आनी अशें हें लायव्ह इन्फॉर्मेशन दाखोवत तुकून कोणी अशी प्रवासी लोक येतात न्हय तांकां बी मस्त युजफूल जाता. सो अशें आनी मुखार चड देवस्थान लायव्ह दाखयता उरो आनी येता लोकां बी बरें जाता. ओ आमगेर गांव आमगेर असो इंडिया एक देशान तूं मस्त देवस्थान आसाची तांकां बी मस्त खुशी जाता आमगेर एक देशाक बी हेमी जाता. सो ताजे खातीर हांव देवगिरीच्या आनी स्पंदना टी व्हीक थँक्स सांगच्याक इश्ट करता. तपका उगा मग आचरा गणनायका गणनायका शुभदायका यावे तुम्ही गिरिकंदरा सह्याद्रीच्या हृदयामध्ये लेण्याद्रीच्या या मंदिरा गणनायका. शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरिदेवी नारायणीं सुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. हांव बाळवट म्हण हांगा देवस्थानात 25 वर्सां जाले अर्चक जावन काम करत आसा. त्याच म्हण आमगेल्या देवस्थानात सकाळी 7:30 निर्माल विसर्जन, त्याच म्हण 1 घंट्याक महामंगला आरती आणि त्याच नंतर देवस्थान बंद जावन सांजेर परत 5 घंट्यार ओपन जाता आणि 8:30 वाजता मंगल आरती. त्याच मागीर 8 ते 8:30 पर्यंत हांगा रोज भजन उरता आणि त्याच हांगा संकश्टीक विशेष म्हळ्यार गणहोम आणि त्याच म्हणे भक्तादीक येवन त्या दिवस पुरा देवस्थान सकाळ ते सांजे रात्रेपर्यंत ओपन उरता. त्याच विनायक एक गणहोम त्याच प्रमाणे हांगा लग्न हे विशेष कार्यक्रम उरता. त्याच मागीर अंगारिका संकश्टी आयल्यार सकाळ लागून सांजे पर्यंत एक 2-3 हजार तरी हांगा भक्तादीक येवन महागणपतीक तेंगेल्या सेवा दिवन सगळे जाण वता. त्या ह्या देवस्थानान गेला त्रिकाल पूजा आणि शाश्वत पूजा अशे सल पूजा हांगा क्रमबद्ध चालतीर आसात. त्याच सर्व भक्तादिकांनी येवन ह्या स्थळाचेर येवन तेंगेले जे कितें प्रार्थना कितें संकल्प करतात त्या संकल्पा प्रमाणे तेंगेले सर्व मनोरथ सुद्धा पूर्ण जाल्ले. हे महागणपतीचे आणि महाशिले एक विशेष आसा. आरती संकश्टी हांगे जे ते शिवपुरुष आणि ग्रामपुरुष सकाळी 8:30 कार्यक्रम सुरू जाला. रात्री दनपारा 1 वाजता महामंगल आरती, त्याच वेळेला शिवपुरुष आणि ग्रामपुरुष येवन आयिल्ले भक्तादिकांक प्रसाद वितरण. त्याचप्रमाणे रात्री 10 घंटा 8:30 ते 9 पर्यंत भायले भक्तादी संगीत कार्यक्रम उरता. त्याचप्रमाणे रात्री 10 घंट्यार शिवपुरुषाल जे एक कार्यक्रम सुरू जाला त्या आयिल्ल्या भक्तादिकांक कश्ट निवारणा खातीर ह्या स्थळाचेर नाल समर्पण उरता.
ते 25,000 नाल तो मारता आणि त्याचप्रमाणे आईला सकाळ लागून दुसरे दिवस सकाळपर्यंत सगळे लोक आईले 3-4 लोक आईला जागरण आणि तांकां रात्री हांगा आशिल्ल्या सगळ्यांक तांदळाची च्याची सगळी वेवस्था उरता. सर्व भक्तादिकाक आनंदमय जावन ते एक वर्षाचे अति आनंदाचे उत्सव म्हळ्यार तो एक कार्तिक संकष्टी. त्याचप्रमाणे वर्धंती मार्च महिन्यात येता फाल्गुन पंचमीक त्या दिवसात भक्तादिक येतात आणि त्याचप्रमाणे संजेर 7 घंट्याला गोकर्ण पट्टकाचे मजाले स्वाम्याला एक आगमन उरता. ते एक तास येवन हांगा भक्तादिकांक सगळ्यांक भाशण हे तांगेले एक प्रवचन उरता आणि परत रात्री 8:30 ते 9 पर्यंत एक भजन कार्यक्रम. परत 10 घंट्यार दर्शन सुरू जालें. सकाळ 2-3 वाजेपर्यंत सगळं भक्तादिकांक प्रसाद वितरण हे सगळं कार्यक्रम उरता. पहिल्या आयताराक शिवपुरुषाल दर्शन कायम उरता. त्यांचं दनपारा महामंगलावरती 1 घंटा सुरू झाले. सांजे 6 घंटेपर्यंत करचे म्हणून विचार केला. त्या भक्तादिक कोणीय तेंगेल्या कष्टाक हे उरल्या ह्या स्थळाचेर येवन पयलीं फोनानंतर हे उखलून तेंगेल्या नांव नोंदणी करच्या घडना अशें एक मागणी हे प्रार्थना आसा. गणपती तुका प्रथम वंदना गणपती तुका प्रथम वंदना दीनदयाळा शिवनंदना दीनदयाळा शिवनंदना गणपती तुका प्रथम वंदना गणपती तुका प्रथम वंदना.
लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरादिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्. आत्मीय वೀಕ್ಷಕನು आयचे कार्यक्रम जावन आशिल्ले गोकर्ण रोडाचे श्री मदनगिरी महालसा गणपती देवस्थान. हे देवस्थान पळोवन तुमकां मनाक संतोष जावन आसचे पुरो. उत्तर कर्नाटका गेलेले तेन्ना तुमी ह्या देवस्थानाक भेटूच्या विसरू नकाची. आयचे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक स्पंदन वाहिनी वतीन धन्यवाद सांगता. देवगिरी टी presents देवदर्शन.